मुण्यो चिंती नासतना आपणायलोली जामीन. चॅप्टर 6. म्हज्या पुता, जर तूं दुसऱ्याक जामीन रावलाय वो परदेशाच्या रिणाक जबाबदार रावपाची तुवें खात्री दिल्या, जर तुवें उतर दिलां आनी तुज्या उतरांनी तूं जालाक सांपडलाय, तर म्हज्या पुता ते अडचणींतलो भायर सरोंक आनी जर तुज्या शेजाराचे पदवे खाला तुवेंच तुका घाल्लाय, तर अशें कर, वच, ल्हानविकाय घे आनी तुज्या शेजाऱ्या कडेन माग. तूं न्हिदूं नाका. न्हय म्हणून तुज्या दोळ्यांच्या पातयांक विसव दिवं नाका. जशें एक चितोळ आनी एक सुकणें एका शिकाराच्या फासांतलें सुटोंक धांवता, तसोच तुंय पळापळ काडून सुटका घे. आळशी आनी मुई. आळश्यान मुयेची देख घेवची, तिच्या स्वभावाची देख घेवन निहाल करून शाणो जावचो. तिका कोणूच हुकूम घालिना, देखरेख दवरपी ना, धोनी ना, तरी ती गिमान पिकेच्या वेळार आपलें जेवण एकठांयता आनी पावसाळ्याक तयार जाता. आळश्या, आनी कितलो काळ लेगीत तूं थंयच न्हिदून रावतलोय? तुजे न्हिदेंतलो तूं केन्ना तरी जागो जातलोय? काय हांव थोडो वेळ मातसो न्हिदतां, म्हजे हात उश्याक घेवन थोडो वेळ विसव घेतां अशें म्हणटलोय? तर तूं न्हिदलोलो आसतना गरिबी तुजेर गुरी घालतली आनी भिकाऱ्या भाशेन तुजेर दुखळ येतलो. एका बोदम्याशाचें चित्र. एक बोदमास आनी दुश्ट मनीस फोटी सांगत भोंवता, पूण ताच्या ओंठांचेर दुस्वास आसता. आपले दोळे बिटबिटायतात आनी आपल्या बोटांनी खुणाक करीत तुका फसयता. तांच्या मेल्ल्या काळजांनी सदांच फटिंगपणान आनी वायट येवजण्यांनी ते सगल्याक मतभेद आनी दुस्मानकाय शिंपडायतात. ह्या खातीर अदृश्ट अकस्मात तांचेर गुरी घालतले आनी ताका उपाय करूंक जायना तशें घायाल करतले. देवाक वाटायतल्यो 7 वस्तू. देवाक विटायतल्यो 7 वस्तू. 6 वस्तू सर्वेस्पराक दुवास हाडटात आनी 7 वस्तू ताका विटायतात. एक गर्विश्ट नदर, एक फटकिरी जीब, निरअपराधी रगत वारोवपी हात, वायटव्यो येवजण्यो, गुंतपी काळीज, वायट करूंक धांवपी पांय, दर उस्कारा फाटल्यान फटी मारता तसलो फटींग गोवाय, आनी भावां मदें दुस्वास उपजयता तो मनीस. बापायच्यो आनीक बुदी. तुजो बापूय सांगता तशें कर म्हज्या पुता. तुजे आवयचे शिकवणेची बेपरवा करिनाकाय. सदांच त्यो शिकवण्यो तुज्या काळजांत घट सांबाळ. तांकां तुज्या गोमट्या भोंवतीं बांद. तूं वावर कोत्ताय आसतना त्यो तुका वायट दाखयतल्यो. तूं न्हिदलोलो आसतना तुजी राखण कोत्तल्यो आनी तूं जागो जाताय तेन्ना त्यो तुका बरी बूद दितल्यो. कित्याक कायदो म्हणल्यार एक दिवो आनी शिकवण उजवाड. शिटकावणी आनी शिस्त जिविताची वाट. तुका वायट स्वभावाचे अस्तरेच्या संबंदांतलो वाटावंक आनी लाग मारपी दुसऱ्याचे बायलेच्या फासांतलो सांबाळूंक तिचे सुंदरायेची तूं आशा करिनाका आनी ताळणेंत पडूं नाका, वो तिच्या दोळ्यांच्या हुलहुल्या खेळान तूं फासांत पडूं नाका.
एका उंड्याच्या कुडक्यान तुज्यान एके शिंदुलेकेक विकती घेवं येता. पूण एक पोद्दुवारी बायल तुज्या जिवितान मोलादीक आसा तितलें वगडावंक शकता. आपल्या कपड्यांक उजो लागोन आसतना कोणाच्यान आपल्या खोमसा भितर उजो लिपून व्हरूं येता. तुजे पांय उलपोन आसतना तुज्यान इंगल्या वेल्यान चलूं येता. तेच भाशेन शेजाऱ्याचे बायले वांगडा पातोक आदारता ताका घडटा. ताका हात लायतलो कोणूच खास्ती विरेत सुटचो ना. फकत आपल्या पोटाची भूक मारूंक चोरी कोत्तल्याक लोक व्हडली खास दिनांत. तरी तो चोरयेक सांपडलो जाल्यार ताणें 7 पावटी फारीक करचें पडटा. आपल्या कुटुंबाची दौलत होगडावची पडटा. पूण पोर्दुवारी मनशाक गिन्यान आसना. तो आपलेंच निसणटण कोत्ता. ताका फकत मार आनी अपमान फावो जातले. आनीक ते अपमान केन्नाच पुसून काडूंक जावचे नात. कित्याक कुण्णाती पोटीक रागाबरीत करता. फारीकपण घेवपाच्या वेळार तो केन्नाच काकूत दाखोवचो ना. लुसकोण भोरपाय तो मांडून घेवचो ना. तुवें कितल्योय भेटो दिल्यार तो थोंडावचो ना. देवाचें उतर हें